जेसू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, चरित्रेक आयचो दीस एक विशेष जाल्यार जेसू क्रिस्ताच्या जिवनपणांत भागीदार जावची आमी आनी जेसूच्या जिवनपणांतय भरवसो दवरची आमी हो दीस विशेष रितीन संभ्रमताव आनी आमकां हो महत्वाचो दीस. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेसू जिवंत जाला आनी चरित्रेंत येदोळ म्हणसर खंयचोय मरण पावलो व्यक्ती जिवंत जावंक ना. देखून हे घडीत एक विशेष म्हत्वाचे आनी चरित्रेकी हे घडीत विशेष म्हत्वाचे. जेजून चलली सुवात कांय 100 मैलां जायत सड्ड म्हळ्यार, पण जेजूचे फाटला उदार नातल्ली सुवात ह्या संवसारांत ना. खंयच्याय पोंता गेल्यार जेजूचे फाटला उदारी आसात. जेजून कांय बरोवंक ना ताच्या जिणयेन, पण आज जेजू विशयांत लिखलेलीं पुस्तकां संवसारभर लॅक करूंक कस. जेजून जावं ताच्या शिसांनी जावं एक पिंतूर ताचे विशयान सोडयलेलें ना, पण आज सगळ्या संवसारार जेजू विशयान परगट जाल्ली पिंतुरां ती इतली आनीक तितली न्हय. जेजून कांय गितां घडोवंक नात, ताचे विशयान कांय ताणें पदां बरोवंक नात, पण आज सगळ्या संवसारार जेजू विशयांत रचलेलीं गितां आनी रचलेलीं पदां ती लॅक करूंक कोणायकी जावचें ना. हें सगळें घडलां जाल्यार फकत एकाच एका कारणा खातीर. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या चरित्रेंत जेजू बरी आयिल्लो व्यक्ती ना, जेजू बरी कस जाल्लो व्यक्ती ना, जेजू बरे जिवन जाल्लो व्यक्ती दुसरो ना. देखून जेजूचें जिवनपण आमकां एक वर्तें घडीत आनी ह्या जिवनपणाक सांगस जावंक आमकां समेस्तांक आपयला. जेजूचें जिवनपण आमी नियाळ करता आसतना जायत्यो संगती आमच्या मतीक येतात आनी एक बोळादीक सांगस जेजूच्या जिवनपणाक सणाभूत जावन आमी समजून घेवची. रितो फोंड एम्प्टी टूम. रितो फोंड म्हळ्यार एम्प्टी टूम म्हळ्यार त्या फोंडांत कितेंच ना, कांयच ना म्हणून आमी समजोवचें. पूण आयच्या दिसा एक सवाल तुमचे मुखार दवरता. रितो फोंड निजायकी रितोगी? एम्प्टी टूम, इज इट रियली एम्प्टी? वा त्या रित्या फोंडांत कितें म्हणी आसा? भावार्थाच्या संगतींत वा दृश्टेंत आमी पळयलें जाल्यार रितो फोंड रितो खंडीत न्हय. त्या रित्या फोंडांत जायत्यो संगती बरोवन ओमतोवचे आसात. देखून कांय थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरच्यो जाल्यार अशें आमी समजून घेवयेत. त्या रित्या फोंडांत पयल्यान पयलें जेजूच्या जिवनपणाची खबर आसा. रितो फोंड पळयले तक्षण मरी मागदलेनाक जेजू हांगासर ना म्हणलें एक चिंतप आयलें आनी तीच खबर पेद्रूक आनी सुवांक दिवंक ती धांवत धांवी गेली. आनी पेद्रू आनी सुवांव दोगी जण त्या फोंडासरशे आयले. तांणी पळयलें आनी आयच्या बायबलांत निमाणें लिखलेलें बरी तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. म्हळ्यार त्या रित्या फोंडाक पळयत आसतना जेजूच्या जिवनपणाची खबर तांकां मेळ्ळी. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें ह्या रित्या फोंडांत जेजूच्या जिवनपणाची खबर बरोवन वोमता तें आमी समजून घेवया. दुसरें जावन ह्या रित्या फोंडांत वा जेजूच्या फोंडांत आंच पडवे आसात. पवित्र पुस्तकांत सांगला 2 जण धवे न्हेसलेले त्या रित्या फोंडांत थंयसर आसले. एकलो जेजूच्या माथ्या लागीं आनी एकलो जेजूच्या पांया लागीं. आनी ते आंच पडवे कितें करताले? थंयसर आयिल्ल्या स्त्रियांक ते भेटले आनी जेजूची सपनां करनासलेल्या स्त्रियांक तांणी म्हणलें इतलेंच, जिवंत आसलेल्यांक तुमी मेल्ल्या मदें कित्याक सोदतात? तो हांगासर ना, ताका जिवंत उठयला. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, त्या रित्या फोंडांत दैवीक दर्शन थंयसर आसा. 2 जण आंच पडव्यांचे दर्शन थंयसर आसा.
परत जेसू जीवन जाला म्हणली बरी खबर थंयसर परगट जाता. देखून मोगाण भाव भयणीनो, त्या रित्या फोंडांत दैवीक दर्शन आसा, आंज बडव्याचे हजरपण आसा. देखून रितो फोंड रितो न्हय. तिसरें जावन मोगाण भाव भयणीनो, रित्या फोंडांत एक सदना करची आतुराय आसा. सकाळीं फांत्या वरार मरी मागदलेन थंयसर आयली आनी रितो फोंड पळयले तक्षण तिचे नेकारी तिचे आतुराय उमाळून येता. कितें जालां हांगासर, जेजू खंयसर आसा. आनी सदना करची प्रवृत्ती वा ती एक चिंतप तिच्या काळजांत उमाळून आयली. आनी त्या खातीर त्याच सदना करच्या आतुरायेन ती सुवांक आनी पेद्रूक आपोवन हाडटा. आनी पेद्रू आनी सुवामी त्या रित्या फोंडा भोंवतणी जेसूची सत्नायेन सदना करतात. हेरोद रायान सदना केल्ली जेसूची जिवेश मारचे खातीर. पूण हांगासर मरी मागदलेन जुवांव आनी पेद्रू जेसूची सदना करतात. जेसू जिवन जेसू खंयसर आसा गे म्हणलें समजून घेव आनी तसो अनुभव सोडूंक. देखून म्हाका भाव भयणीनो, रित्या फोंडांत सदना करची आतुराय भरून वमता म्हणून आमी सांगयेत. सुतें जावन जेजूच्या मोगाच्या शिशाक पेद्रूक आनीक जुवांव एकठांय करची सकत त्या रित्या फोंडाक आसा. फांत्या वरार मरी मागदलेन थंयसर आयली आनी एका घडये भितर पेद्रू आनी जुवांव त्या रित्या फोंडा सरशी पावली. कित्याक की तेंगेय तांकां एका रितीची सदना थंयसर करूंक आसली. देखून ह्या तेगा जाणां शिशांक जेजूची मोगाचे मनीस ते मरी मागदलेन जेजूच्या जिणयेंत कस्तांत खुर्सा मरणांत लागशिल्ल्यान सांगात दिल्ली आनी भागीदार जाल्ली. जुवांव जेजूच्या मोगाचो शेस, पेद्रू शिसां पैकी पयल्या स्थानार येता आनी जेजूच्या मोगाचे शिस ह्या रित्या फोंडा भोवारी आसात. देखून रित्या फोंडाक ह्या जेजूच्या मोगाच्या शिसांक एकठांय करची सकत आसा आनी ती सकत त्या रित्या फोंडा जावन भरून वमता. पंचवें जावन मोगाण भाव भयणीनो, जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलो तुवालो आनी सणाची वस्त्रां ह्या रित्या फोंडा भितर आसात. हेच्या वांजलांतच आमकां सांगला. जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलो तो तुवालो वरवेंगड जाग्यार घडी करून दवरलेलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. सदैव धर्मांत असली एक रीत आसा, जेवणाक बसलेलो मनीस जर तर जेवण अर्दें सोडून गेलें जाल्यार परत त्या जेवणाक तो येता जाल्यार आपणाच्या हातांत असलो तुवालो घडी करून मेसार दवरता. संकेत म्हणजे जेवण जावंक ना, हांव परत फाटीं येता. हांगासर जेजून आपणाच्या मस्तकार आसलेलो तुवालो रेवडोवन कुशीक दवरलो जाल्यार इतलोच आमकां संदेश येता, जेजूचें मिसांव संपोवंक ना, जेजू परत येता. जेजूचें मिसांव एका हंतार पावला आनी तें मुखारसून व्हरूंक आसा. तें मिसांव म्हाका आनी तुका जेजून दिला. देखून जेजूचें मिसांव अजून संपून जावंक ना, तें मुखारसून व्हरूंक आसा. एक बळाद एक संदेश ह्या रित्या फोंडांत आसा. मिसांव अखेर जावंक ना, तें फुडें वचोंक आसा. तशेंच सणाची वस्त्रां थंयसर आनी एका जाग्यार आसली. सणाची वस्त्रां आनी एका रितीन समजून घेवचें जाल्यार जेजू जल्मात आसतना त्या बाळशाक सणाच्या वस्त्रांनी गुट लावन खावणेर न्हीद आयलोलो. हे मनशान दिल्लें वस्त्र जेजूक आनी आज तेच मनशान दिल्लें वस्त्र सोडून जेजू आपणाच्या दैवीकपणाक परत वेंगता म्हणून आमी सांगयेत. आनी मुखार ह्या वस्त्राची गरज ना. आनी एका रितीन आमी समजोवचें जाल्यार जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना मनशा सैम घेवन आयलो आनी ह्या जिवंतपणा मुखांतर मनशा सैमांत तावन दैवीक सैमाक जेजू उतरून वेता म्हणलें. आनी आज तावन ह्या जिवंतपणा तावन मनशाचे सैम देवा थंयना, मगार दैवीक सैमाक तो उतरून वेता आनी ह्या वस्त्राची गरज ना म्हणलें. एक बळादीक संदेश त्या वस्त्रा तावन जेजू आमकां दिता. देखून जेजूच्या मस्तकार रेवडायलो तुवालो सणाची वस्त्रां परत एक बळादीक संकेत त्या रित्या फोंडा तावन आमकां मेळटा. समेशावन मोगाळ भाव भयणीनो, त्या रित्या फोंडांत पवित्र पुस्तक आसा. जेजू विशयांत परगट केल्लेंच पवित्र पुस्तकांत
ह्या रित्या फोंडांत सगळें पळयत आसतना निमाणे त्या शिसांक पवित्र पुस्तकाची सांगणी उडासक येता. तो मेल्ल्यांतलो जिवन जायचे म्हणून ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तांकां उडासाक आयली. तशें म्हळ्यार रितो फोंड आनी एका रितीन पवित्र पुस्तक आसलेले बरी जेजूच्या जिवनपणाची बरी खबर परगट करचे खातीर देखून ह्या रित्या फोंडांत पवित्र पुस्तक आसा. थंयसर तो आमी पळयेत, वाचयेत आनी समजयेत. शिसांनी तेंच पळयले आनी तेंच तांकां समजले. आमकांय ह्या रित्या फोंडांत पवित्र पुस्तक आसा जेजूच्या जिवनपणाची बरी खबर जाणा सावंक. सतवें शावन मोगाळ भाव भयणीनो, त्या रित्या फोंडाच्या मुखार फाटी लोळयलेली शिणां आसा आनी भितर पळोवंक एक अवकाश आसा. भितर कांयच दिसना अशें करप. परत ही फाटी लोळयलेली शिळा आनी त्या रित्या फोंडाक पळोवची ती एक दीस परत एक संदेश आटापण आसा. फाटी लोळयलेली शिळा इतल्यान आमकां सांगता जेजू थंयसर ना. त्या फोंडांतावन जेजू भायर आयला. हो एक बोळात एक संदेश त्या शिळा त्या माटयाक दवरलेली शिळा आमकां परगट करता आनी रितो फोंडो जेजूच्या जिवनपणाचो संकेत आमकां दिता. 8वें शावन मोगाळ भाव भयणीनो, रितो फोंडो सवालाचो पुंजोच आमचे मुखार दवरता. एक व्हडलो सवालाचो पुंजो त्या रित्या फोंडांत आसा. पयली आयली बरी मागदलेन, उपरांत पेद्रू आनी सुवांव. जायती सवालां तांच्या मतींत आसली. जेजू खंय गेला, जेजू कोणें व्हेला, जेजू खंयसर गेला, हो फोंड कित्याक रितो, कोणें ही शिळा लोळयली, पारेगार कित्याक हांगासर आसात, तांकां कित्याक कळोवंक ना. आतां भायर आयलो जेजू खंयसर गेला, जेजूक सोडून लागीं वा जेजू कोणें काडून लागीं. जायती एका फाटल्यान एक सवालां थंयसर येतात आनी सवालां येतात मात न्ही, त्या सवालाक एक जाप सोदूंक आनी एका रितीन एक प्रेरण आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हो रितो फोंड सवालाचो पुंजो, सवालाचो भरो थंयसर आसा आनी सवालां ह्या रित्या फोंडांतावन भरोवन वमतात. 9वें शावन मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या रित्या फोंडांतावन एक गोवा पुरबायेचें संभाशण आसा. संभाशण देवा आनी मनशा मदें, संभाषण मनशा आनी आंजबडव्या मदें, संभाषण मनशा आनी मनशा मदें. संभाषण देवा आनी मनशा मदें जेजू जिवन चलो रित्या फोंडा बोवारीत चलो मरी मागदलेनाक उपरांत तो मेळ्ळो. आंज पडव्यांनी स्त्रियांक संदेश दिलो. आंज पडव्याचो संदेश संभाषण मरी सुवांव आनी जाकोब पेद्रू सांगातात आनी संभाषण केलें. देखून एक दैवीक संभाषण ह्या रित्या फोंडांत आसा. संभाषण खंयसर आसा, खंयसर संबंध आसा, थंयसर संभाषण आसा. खंयसर एकामेकाक वळखून घेतात, थंयसर संभाषण आसा. रितो फोंडो संबंध उक्ता, संबंध व्यक्त करता. रितो फोंडो एका रितीचें संभाषण वा एका रितीची भोगणां थंयसर व्यक्त करता. देखून रितो फोंड कंठीसावन रितो न्हय, दैवीक संभाषण थंयसर आसा. 10वें शावन मोगाळ भाव भयणीनो, रित्या फोंडांत एक व्हडलें मिसांव आसा. मिसांव सुमयाच्या जिवनपणाची बरी खबर परगट करून मरी मागदलेनान केन्स रित्या फोंडांतावन कानगेन पयलें पेद्रूक आनी सुवांवक सांगलें. सुवांवन आनी पेद्रून उपरांतल्या शिसांक सांगलें आनी आजून ती रित्या फोंडांतावन आयली खबर सगळ्या संवसाराक परगट जावन आसा. देखून एक मिसांव ह्या रित्या फोंडांत आसा. ही मिसांव वास म्हाका आनी तुका दिला. त्या रित्या फोंडाक पळयत आसतना आमकां एक मिसांव आसा म्हणलें चिंतप आमच्या मतीक येवं दी आनी तें मिसांव घेवन हेरां लागीं वचूंक आनी जेजूच्या जिवनपणाची बरी खबर परगट करूंक आमी प्रयत्न करया. 11वें शावन मोगाळ भाव भयणीनो, त्या रित्या फोंडांत संतोशाचो उमाळ्याचो भरो थंयसर आसा. निमाणे मरी मागदलेनाक जुवांव आनी पेद्रूक व्हडलो संतोश भोगलो. त्या दाडा जेजू जिवन जालो, तो मरणांतलो परत उठला. त्या दाडा तांच्या संतोशाक घड आनी मीत ना. कित्याक तांणी फात येवंकी चिंतिना, फात येवंकी कसताल्ले आनी तांच्या स्वप्नांत ती चिंतिनातले घडीत हांगासर घडला आनी जेजून सांगल्या प्रमाणे तो जिवंत उठला. आनी ह्या जिवंतपणाचो संतोश तांच्या खाळसा मनान उमाळून आयलो, भरून आयलो
आनी तोच संदेश तोच संतोष हेरांक तांणी वांटलो. मग भाव भयणीनो, आज आमी जेजूच्या जिवनपणाचो संतोष हेरांक वांटूंक आसा. 12वें जावन त्या रित्या फोंडांत इल्लेशें बेंबिरांत खावचें न्ही आसा. मरी मागदलेन पयल्या आयल्या वेळार मरयेक बीन दिसलें. कितें जालां म्हणलें तिका खावचें न्ही बगली. ह्या फात्या वरार शिळा लोळयल्या जिसूना खंयसर गेला. एका रितीची बेबिरांत, पूण ही बेबिरांत एका रितीची संतोशाची बरी खबर जावन परगट जाली. खंय थोडे पोटी इल्लीशी बेबिरांत मनशाच्या जिणयेंत बरी देवाचें जाणवयेचें उगव म्हण आमी म्हणटा. देखून आसलें एक बऱ्यापणाचें बे आनी इल्लीशी भिरांत त्या रित्या फोंडांत आसा आनी ती आमकां गरजेची. निमाणें जावन म्हाका भाव भयणीनो, त्या रित्या फोंडांत मनशाची आनी देवाची मेलागत आनी ह्या मेलागते वरवीं नवो बरवसो थंयसर आसा. आमी सगळीं बरवशाची व्यक्ती जावंक आमकां आपयला. ह्या रित्या फोंडांत जेसूची वा देवाची आनी मनशाची मेलागत जाता तेन्ना पुनर्जिवनपणांतय बरवसो जिवाण जाता, तो उमाळून येता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, रितो फोंडो रितो न्हय. एम्प्टी टोम इज नॉट एम्प्टी. त्या रित्या फोंडांत साहित्य दैवीक सक्तेन भरलेलो आत्मीक संगती भरून उमाळतात, ओमतात. देखून ह्यो संगती सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करया. एकडे पण आमच्या जिणयेचेर आमी नियाळ करया. आमची जिणी ती रिती न्हय, आमची जिणी पोकळ न्हय. आमच्या जिणयेन साहित्य आसा, जायत्यो आत्मीक संगती आसात, बऱ्यो संगती आसात, ते आमी सोदून काडूंक जाय. कशे रित्या फोंडांत साहित्य बऱ्यो संगती भरून ओमतात, तशेंच आमच्या जिणयेन साहित्य बऱ्यो संगती आसात, ग्रेस्त संगती आसात. आत्मीक रितींनी आमकां आटापूंक जायना तसल्यो संगती आमच्या जिणयेंत आसात. आज हो रितो फोंड आमकां एक प्रेरण जावं दी. आमच्या जिणयेंत आसलेल्यो नव्यो संगती, येदोळ सोदून काडून येतल्यो संगती सोदून काडूंक आमकां एक अवकाश जावं दी. जेसून म्हणलेलें आसा सांसो आमच्या वांजेलांत अध्याय 10 वळ 10, हांव आयलां जिवीत दिवचे खातीर आनी तें भरून वम तुमच्या मापान दिवचे खातीर. पळय म्हाका भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत भरून वम तुमच्या मापाचें जिवीत आसा. खंय थोडे पडी आमी तें ना म्हण चिंताव, खंय थोडे पडी आमची जिणी रिती म्हणली आमकां बगता, खंय थोडे पडी आमी आमचीच जिणी रिती करता. पूण हो रितो फोंड आनी ह्या रित्या फोंडांत आसलेल्यो संगती आनी जेजून दिल्लें नवें जिवीत आमच्याच जिणयेक फाटीं वचूंक, ह्या रित्या जिवितांत जायत्यो नव्यो संगती आत्मीक संगती सोदून काडूंक आनी आमची जिणी ग्रेस्त करूंक भरून वम तुमच्या मापान ही बरी खबर हेरांक परगट करूंक जीवन जेसू आमकां आदार जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.